पंचायत काल इलेक्शन जाली आनी आमगेलो सरपंच सॅम हो सरपंच म्हूण निवडून येयला. आनी जेन्ना पयलीं पंचायता इलेक्शन जाल्लीं 2017 तेन्ना आमगेले सगळे 9 मेंबर्स एकठांय आहले आनी एकठांय आसून तेणी तेंचे मदीं अंडरस्टँडींग केल्लें. फर्स्ट सरपंच पयलो आग्नेल 2 वर्सां आनी तेजे फाटल्यान हो सॅम आहलो तेगे 1.5 वर्स आनी तेजे फाटल्यान क्रेसन आनी तेंचे मदीं 9 जावन एकठांय जावन तेणी सरपंच कोण जावपाचो डेप्युटी कोण जावपाचो हे अंडरस्टँडींग केलो आहलें. पूण 2 वर्सां जालीं 2 वर्सां तरी सगळे पंचायत मिटिंगेक मेंबरांनी सरपंचा सांगिल्लें तुगे 2 वर्सां जालीं तूं आतां रिजायन जाव. तो आयकना जालो म्हणटकीर हेणी नो कॉन्टिन्युएशन मोशन मूव केलें आनी हें मोशन मूव करून तेणी म्हाका आतां जुलय 5 तेणी सरपंच देंव येयलो आनी आतां काल 30th इलेक्शन जालीं आनी सरपंच आमगेलो आतां न्यू घेवन येयला. आनी आमगेले सरपंचाचे आनी आमगेले जायते वर्क्स पेंडींग आहाय. तुका आतां सांगिल्ले ते भाशेन आमगेली माजोर्डा पंचायत ना आमकां सारकी कंजेस्टेड आहा. थिंगा आतां आमकां कोण पंचायत करपा लँड दिलो आहा. हे लँड दिलो आहा ते म्हाका सद्दां वर्स जालें पूण पयलीं सरपंच आहा तेणें आजून देखून म्हाका फायल दाखयली ना. हे कितको करपा जाय कितें करपा जाय कोण दिलें तें फायल घेवन पड भोंवता. कितले फावट सांगिल्लें का आरे हाड आमी मुखार या म्हूण आज पासून तेणें म्हाका ती फायल दाखोवंक ना. आतां हो सरपंच जाला बरो एक्टीव आहा आनी नॉलेजेबल जाणतो जायतें. आतां एक सगळे बॉडी घेवन हे 6 जाण जाले म्हूण 6 जाण न्हू तेय 9 तीग आहा एक सगळे एकठांय करून हांव ही मुगेली पंचायत करपाक पयलीं ट्राय करतलो. 9 members आणि इलेक्शन जाला सिक्रेट वोटिंग बॅलेट विथ बॅलेट पेपर at village panchayat of Majorda Utorda Kalat. Okay. I mean, whom have you voted or who was the former Sarpanch? Former Sarpanch was Agnello Pereira, who we moved a no confidence motion on him. And then finally the other contestant of mine, like against me, who stood for the election yesterday, was Crescent Antown. Main Marathi Amcha Panchayat Gar, which I always had a dream having a panchayat gar in our village with a hall and all that, like everything under one roof. And there's a lot of garbage sewage system, and then garbage is the biggest mess you could say all over Goa. So this is my priority actually, to clear up and clean up the entire village.